बिल्डिंगाचें काम चालू आसा. एक विशय सांखळेन मेजर आसलो तो म्हणजे पार्किंगाचो. गेल्या कित्येक वर्सां रोड्स जे आसा ते त्याच कंडिशनान आसा, त्याच सायझीन आसा. रोडाची वीथ वाडोवपाच्यो हांगा कांय प्लॅन्स एवेलेबल ना, म्हणजे कांय करपाक मेळना, कारण बोथ सायड्स ऑफ द रोड शॉप्स आसा. ताका लागून एक लोकल असो डिमांड आशिल्लो की लोकल जी हांगा पयलीं घरां आहा रेजिडेन्शियल तेंच्यो ज्यो गाडयो खंय पार्क ते रस्त्यार गाडयो पार्क करून दवरताले, जेतून करून केन्ना तरी चुकून कंजेस्टन हे कंटिन्युअस गाडयांचे मॉप जावन ब्लॉक जावन तो विशय आसलो. त्याच्या बरोबर तेंच्या गाडयांच्यो सेफ्टी विशयूय आसलो. हो विशय जेन्ना लोकल्सांनी ह्या हांगासले भंडारवाडा आसतलो, काही मावळंतरी आसले बाजार एरियेचे लोक आसले, जेंचो विशय जेन्ना तेंच्यांनी आमच्या कडेन मांडलो, आमी टेम्पररी सोल्युशन म्हणजे ही जी आमची एरिया आसा ती माती फिलींग करून लेवलिंग करून एक प्रोविजन म्हणून तांकां आमी 15 गाडयांचें प्रोविजन ऑन मंथली बेसीस, दॅट इज अरावंड कावन्सील जे डिसायड करतले एका म्हयन्याक 1000 किंवा 1500 रुपया सुमार मंथली बेसीस आमी तांकां अलॉट करतले. तितून करून रस्त्यार गाडयो तेंच्यो उरच्यो ना, तेंच्यो गाडयो सेफ उरतले, कारण आमचो सेक्युरिटी आसा. आनी येता त्या वेळान आमचो हांगा एक प्रोजेक्टाचो प्लॅन आसा, दॅट इज 1 or 2 फ्लोज पार्किंगाचो प्रोजेक्ट आमी हाडपाचे तयारीन आसा. फायल जी सुद्दां आसा, काही रिवायज प्लॅनाक उरलेली आसा, जे पार्किंगाचे आमी विशय रिजॉल्व करपाच्या मार्गान आसा. एट प्रेझेंट लोकांनी हांगासर सेफ पार्किंग म्हणून यूज करचें. आज पासून ही एरिया क्लियर जाल्या मंडे मार्केट तुमकां हांगा लोक उरलेली एरिया ज्यो 15 गाडयो सोडून आनी एक 40 गाडयांचें प्रोविजन आमी लोकल मार्केटचे लोकांक हांगा एवेलेबल केल्लेले आसा, जे यो आनी वच करता बाजाराक, तांकां लागून पार्किंग